सो आता आम्ही महाभारताचे सिरीज कंटिन्यू करता आसा ती अर्जुना विषयी. नेक्स्ट 45 मिनिट्स आम्ही महाभारताचे अर्जुनान विशेष जावन आशिल्ले प्रसंग खंय अर्जुनाक चॉयस असता की ताणें देवाला आर्मी चूज करूं येता और देवाक चूज कर सैन्याक, जाल्यार अर्जुन कसं करता आनी अभिमन्यूले आनी उत्तरेले वार्डेक जावचे पयलीं फुडें कसं जाता ते आमी महाभारताचे असेल 2-3 प्रसंग आयच्या सेशनाक पळोवया. सो भक्तीन आमी देवाले प्रार्थना करूया की नेक्स्ट 45 मिनिट्स आमी आयकुचें सेवा देवान स्वीकार करपा आनी आमकां कसं किंचित रुपार करची सेवाच भाग्य मेळ्ळेलें आसा प्रजनाक देवान तेच्या अंग रुपार चलोसून दिवपा. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. अर्जुना विषय आमी उलयता आसती देवान अर्जुनाक आज आयच्या सेशनांत आमकां कळटलें की भगवद्गीते खातीर देवान पुरा जनाक सोडून इतले पुरा भक्तान तो अर्जुनाक कसो सिलेक्ट केलेलें तागेले ते कशें ते गुण आशिल्लें खंयचे निमित्त हें भगवद्गीता आयकूच खातीर पात्र जाल्लो म्हूण आज आयच्या सेशनान देखून येतलें. आमी लास्ट टायम पळयलेलें की तांणी विराटांत आसतना कौरव जनान आनी सुशर्मनान दोन सायडा देखून अटॅक केलेलें. कसं जालें की दुर्योधनाक कळलेलें की पांडव थंय अज्ञातवासान थंय निपून बसलीं दिसता म्हूण दुर्योधनाक हिंट मेळ्ळेलें तें ताजे खातीर ताणें आनी सुशर्मनान ओट्टू मेळून ते डिसायड केलें की तांणी अटॅक करुया विराट देशाक खंडिता थंय आसतली म्हूण. सो एक सायडा देखून सुशर्मन तागेलें सैन्य घेवन चमकलो आनी आनीक सायडा देखून पुरा कौरव जन भीष्म द्रोण कृपाचार्य दुर्योधन तांणी पुरा जन आनीक सायडा देखून आयलीं ती म्हूण सांगिल्लें. सो एक सायडाक सुशर्मनान लढाई करचे विराट राय आनी 4 जन पांडव चमकलीं. आतां आनीक सायडा देखून कोण वचचें आशिल्लें ताकाची आख्खा भुमिंजय उत्तर कुमार विराट रायल पुतू ताका मुखारसून वचचें म्हूण पुरा जन सांगता ती. जाल्यार पुरा जनाक गोत्त आसता की ताण कशें वचचें जाल्यार तागेलो ओट्टू सारथी जावन अर्जुन वता ब्रहणला रुपारी आनी थंय वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या मागीर लढायेन आमी पळयलेलें आसा की अर्जुन तागेल निज जावन आशिल्लें तागेली ती शक्ती स्वरूप ते दाखयता आनी लढाई वचचे पयलीं फुडें अर्जुन स्वार्थी आशिल्लो जाल्यार मुखार तें पुरा तें आयुध शस्त्र पुरा घेतात तांणी आनी मागीर युद्धा वतना उत्तर कुमार भिवन वता जाल्यार अर्जुन ताका सांगता की तूं सारथी जा हांव युद्ध करतलो म्हूण. आनी मागीर तें युद्ध जातना आमी पळयलें की कशी पुरा जनांक कौरवाक आशिल्ले कोण कोण दुर्योधन कर्ण भीष्म द्रोण तांकां पुरा जनाक अर्जुन एकलोच युद्धांत पराजीत करता म्हूण आमी पळयलें. सो एक भारी व्हड विशय आशिल्लो की आनी आमी ते पुरा डिटेलान पळयलें लास्ट सेशनांत की कशी अर्जुनान एक एक योद्धाक दुर्योधन कर्ण मागीर दुशासन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म तांकां पुरा जनाक एक समयार आमी पळयलें की भीष्मान पुरा विशेष जावन आशिल्लें दिव्य अस्त्र उपयोग करतना मागीर अर्जुनान तें सम्मोहन अस्त्र करून भीष्म पितामहाक पराजीत करचें आसा म्हूण पळयलें. भीष्म पितामह तांगेल रथारी पडता आनी तांगेल सारथी तांकां युद्धाची युद्धभूमी देखून घेवन वता म्हूण आमी पळयलें. सो हें अर्जुनान एक भारी म्हणटात पळय विशेष जावन आशिल्लें विजय आशिल्लें सादारण मटाच न्ही आशिल्लें जाल्यार की पुरा कुरू वंश आसता पुरा कोण कोण व्हड महारथी आशिल्लीं ती तांणी पुरा जन आशिल्लीं ती आनी अर्जुनान एकल्यानच तांकां पुरा जना पराजीत केलें. म्हळ्यार आतां अर्जुनाल ते कसं ती एक विशेष शक्ती तागेले त्या युद्धभूमीर तें एक म्हणटात पळय डिस्प्ले जाल्लें म्हूण सांगीत
आनी आमी पळयलें कशी की कर्णाक हें कशी तिन्नी ऑकेजन आशिल्लें की क्लियरली अर्जुनान कर्णाक सुपिरियर आसतो बॅटलांतू म्हळ्यार युद्धांतू तागेले विशेष शक्ती आसा युद्ध कला आसा म्हूण दाखयलें आनी तें जातरी मागीर त्या युद्धांत जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखार सून आमी पळयत की हें एक महाभारता युद्ध जावचें आसलें कुरुक्षेत्रांत जाल्यार हांतू अर्जुनान एक म्हणटात पळय ट्रेलर दिल्लें कशें पिक्चराचें एक ट्रेलर आसता पळय की मुखार पिक्चरान कसन जातलें म्हूण तें ट्रेलर पळयल्यार कळटा सादारण म्हणटा तशींची अर्जुनान तागेले पांडव जनाल एक शक्ती दाखयली की ताणें एकल्यानच तांकां पुराय पराजीत करूं येता म्हणून मुखार तुमी युद्ध करूं येता ती जाल्यार तुमगेलें म्हणटात पळय मना व्हरका विचार करपा पडटलें की तुमी पांडव जनाल वाट युद्ध करूं वतलीं काय म्हूण आमी हें पळयलें की कशी हनुमंतान एकल्यानच युद्धभूमीर वताना वच्चे पशी फुडेंची लंके वचून आनी एकल्यानच सगळे लंक जळयलेली म्हळ्यार तांतू रावण आनी रावणाल पुरा जनाक सैन्याक कळचें पुरो की एक मात रामाल सैन्याचे हनुमंतू ताणें सगळे भूमी लंकाचे सगळें जळोवन घालें म्हळ्यार पुरा जनान वानरान आयल्यार कसन जातलें म्हळ्यार एक प्रिल्यूड म्हणटात पळय कसन जातलें मुखार सुनू ताजें एक ट्रेलर मेळटा म्हूण आनी कशी रामायणान तो हनुमंत एक प्रकाराची रावणा सांगता की युद्ध कोर नाका हें कसन रामाल शरण यो तशींच आमी पळयत तें रोल दूत जावन अशें कृष्णान घेवचें आसा महाभारतांत ताण वचून दुर्योधनाक आनी धृतराष्ट्रा सांगचें आसा की युद्ध करची नाका म्हूण जाल्यार ही दोनूय पळयत आमी की रावणूय आयकना आनी हांगा धृतराष्ट्र आनी दुर्योधनूय आयकना ती म्हूण पळयत सो आयच्या सेशनाचे आमी एक आमी कसन डिस्कस करचें आसा तें एक सेंट्रल इव्हेंट म्हूण येता महाभारताचें सेंट्रल इव्हेंट म्हळ्यार एक विशेष जावन आशिल्लें तें ताजे मुखार सून तें सगळ्यांची म्हणटात पळय महाभारताचें तें एक डिफायनींग मोमेंट विशेष एक प्रसंग जाता आनी हांतूय आमी पळयत हें आयच्या प्रसंगांतू की तें कृष्णालें आनी अर्जुनालें तें तांणी बाय फार म्हणटात पळय हें महाभारताचें पुरा दोन विशेष पात्रांतू म्हूण सांगयता कृष्ण आनी अर्जुन कृष्ण महाभारतांत तशें पळयल्यार तागेलो उल्लेख पांडवाल तितले येना पांडवाल जना विशयीच आसा महाभारत म्हळ्यार चडावचन जाल्यार आमी पळयत पांडव जना विशयीच महाभारत आसल्यार पांडव जना खातीर पुरा प्रिय आशिल्लो तो कृष्ण सो सेंट्रल कॅरेक्टर जालो हृदयांतू कृष्णू आशिल्लो म्हूण पळयता सो आमी पळयता की विशेष जावन पात्र पांडवाची जाल्यार कोण ते विशेष जावन पात्र आसा ती महाभारताचे तांगेल खातीर कोण विशेष आशिल्लो तांगेल खातीर कृष्णू विशेष आशिल्लो आनी ते आमी आयच्या प्रसंगांतू पळयत सो ते अशी पुरा जाता ते विराट रायालें त्यांनी पुराजन कौरव हाडता लढाई करून तांकां पराजीत करता ती आनी अर्जुन ब्रिहणला मणके आसता आनी तांणी पुराजना कुरुवंशाक पराजीत केला म्हळ्यार ते एक भारी अद्भुत विशय आशिल्लो तो भुमीन जे उत्तर कुमार सांगता की हांव वचून सांगल्यार की हांव पराजीत केलें पुरा कुरुवंशांत कोणी ओप्पस ना ती म्हळ्यार पुराजन लेखतलीं की हांव फट्टी मारलें म्हूण आनी अर्जुन सांगता की आतां हांव कोण म्हूण ते सांगचे टायम कानेकी येयनी ते युधिष्ठिरान समय पळोवन तो युधिष्ठिरू सांगतालो की आमी निजा जावन कोण आसा ती म्हूण जाल्यार की अनिकेतांनी तें अज्ञातवासाचें रुपारी आशिल्ली ती ताका अर्जुन सांगता तें हांव म्हगेल आयडेंटिटी सांगू नाका की हांव अर्जुन म्हणून भुमीन जे आगोत आसात पुराजनाले कंक वल्लभ कोण नकुल सहदेव भीम कोण म्हणत भुमीन जयाक अर्जुनान सांगलां जाल्यार अर्जुन सांगता की उत्तर कुमाराक भुमीन जयाक की तूं सांगू नाका कोणाक आमी मागीर तो सांगता की कशी मागीर पुराजनां लेखतलें तेन्ना अर्जुन आनी उत्तर कुमार तें डिसायड करता ती की आमी अशी प्लॅनिंग करुया की थंय वचून सांगया की कोणके गंधर्व येयलो आनी ताण आमकां सहाय केल्लो ते गंधर्वान पुरा कुरुवंशा जेन्ना लढायकांत तूं पराजीत केलें आमी कांय करनी तें म्हूण तेन्ना जाय तशी पुणी सांगया म्हूण तांणी मुखार सरता ती आनी ब्रहणला म्हळ्यार अर्जुन म्हळ्यार तें राणी क्वॉर्टर्सांत म्हळ्यार पुरा स्त्री कोण राबता आशिल्ली उत्तरे आनी पुरा जनता तांगेलें एक विंगड सेक्शन आशिल्लें पॅलेसांत ते रावळारान तांणी एक विंगड भागांत राबता आशिल्ली पुरा स्त्री कक्ष ब्रहणलान तांतू राबचें आशिल्लें आनी तांणी युद्धा वची पशी फुडें पुराजनाक भारी आश्चर्य जाता की
आमगेल विराट रायल पुत्र उत्तर कुमाराल सारथी जावन ब्रहणला वता असं म्हण कसले की येद त्या ब्रहणाला आले तांगे गोत्त आशिल्ली म्हळ्यार ती म्युझिशियन आशिल्ली, डान्स टीचर आशिल्ली उत्तरेले. आणि आता डान्स टीचर म्युझिक आणि युद्धांत वच्चे सारथी वय ताका तांकां भारी खुशी जाता. ताका तांणी सांगतात की वत्तान पुरा ब्रहणलाक की वेत्ताना चंद आशिल्ले ते म्हणटात पळय माथ्यार घालचे किरीट त्या पुरा तांगेले पळोवन आसल्यार ते घेवन येवका ಸ್ವಲ್ಪ म्हूण आमी डेकोरेशना खातीर यूज करूया म्हूण ते उड गाज दवर न्हू अर्जुन ते युद्धांतू ते चंद आशिल्ले कोणाल ते पुरा हेड ड्रेसेस पळय ते ओट्टू करून न्हू घेवन येता रथार घाल न्हू म्हूण म्हळ्यार तांकां दिवच्याक पुरो जनाक. सो तशी पळयता म्हणू हें पुरा अशें जाता म्हूण पळय. आतां आपास तर कसन जाता त्या पळय. आणि थंय आतां एक प्रकारान आमी पळयत महाभारतांतू की आतां शांती संभवना कसं जालें की दुर्योधन तागेले मनांतू ना की कसं एक थोडे भाग राज्याचे पांडव जना दिवका म्हूण. आणि अशी एक प्रकारारी म्हणटात पळय कळटा पुरा जनाक की आनी आतां युद्ध जावचें आसा आपास म्हूण कसं करूं जायना युद्ध खंडीत जातलें म्हूण. तेन्ना आनी तांगेल लेखारी पांडव आणि कौरव तांगेल लेखारी पुरा जना ಒಟ್ಟು संबंध जोडचे प्रयत्न करता ती खंयची विंगड राज्य कसले युद्ध जाल्यार कोणाल पक्ष आदकून कोण युद्धांत भाग घेतलो ताका ते सुरेख डिसायड जावका न्हू ताका तांगेल लेखार तांगेल पुरा संबंधी राज्यांक सांगू सूर करतात की युद्ध जाल्यार आमगेल ओट येवका तुगेल सैन्या घेवन तूं येवका म्हूण. आनी आमी पळयता की अर्जुनाक कृष्ण जावंक आशिल्लो तागेलो ओटू युद्धांतू असं ह्या कारणान न्ही की कृष्ण म्हळ्यार भारी व्हड योद्धा वय खंडिताची की तागेल यदुवंशाचे राय तो ताचे खातीर न्ही जाल्यार अर्जुनाल भावन म्हळ्यार कसं न्ही अर्जुन कसं ते साख्य रसांत आशिल्लो. साख्य रसांत म्हळ्यार अर्जुनाल भारी प्रितीच आशिल्लो कृष्ण आनी कोणी प्रितीच आशिल्ले जनान तांगेलो ओट्टो सुका खंयच्याय समयारी त्या भावनेन अर्जुनाक कृष्ण तागेलो ओट्टू जावंक आशिल्लें म्हूण आमी पळयता. आनी अर्जुनान ते पर्सनली वचून रिक्वेस्ट करचें आसा देवाक. आनी ते वचची प्रोसिजर आशिल्ली अशें म्हळ्यार खंयचे सानसान्न राज्य आशिल्लें तांतू हांनी वचचें ना तशिल्लीं ती पर्सनली वचचें ना तशिल्लीं पांडव सानसान राज्यांत तांगेल दूत पेटयता आशिल्लीं ती. जाल्यार खंयची व्हड राज्य आसा म्हळ्यार व्हड राज्य एक विशेष जावन आशिल्लो राय आसा तांकां भेटच्याक युधिष्ठिरू अर्जुनू भीमू तांणी पर्सनली वता आशिल्लीं मेळच्याक. सो अर्जुनान डिसायड करचें आसा युधिष्ठिरान परमिशन घेवन की हांव द्वारके वचचें आसा म्हूण कृष्णाल सहाय निमगोवच्या खातीर म्हूण. आनी थंय वताना तो पळयता की थंय दुर्योधन वय येवन आशिल्लो आनी दुर्योधनूय आयला म्हळ्यार तांची कारणान आसतलें की कृष्णाल सहाय घेवचें यदुवंशा सैन्य जावका म्हूण जाल्यार की यदुवंशाल व्हड सैन्य आशिल्लें एकदम. आनी आमी पळयता की त्या लेखार ते जत्ता आशिल्लें म्हूण. सो हें पुरा जत्ता आसतना हें आतां चिके म्हापशें वचचें वापस हें पुरा जत्ता आसतना आमी पळयता की हें कुरू जना पराजीत करून अर्जुनान पेटयलें आपास ताजे नंतर कृष्ण आनी द्रुपद रायू विराट देशांत येता ती. आनी विराट देशांतू तांणी येयले तेन्ना तांणी अभिमन्यू घेवन येवचें आसा आनी अभिमन्यूला न्ही उत्तरेल वाडीक जावचें आसा. कसं जालें की विराट रायाक इतली खुशी जाता ताका केन्ना कळटा पळय की पांडव जेन्ना तागेल राज्यान तो एक वर्स तकून राबूं नाशिल्लीं ती आनी ताका इतली खुशी जाता म्हळ्यार विराट रायानी तागेल्या पुत्तांक आनी तांगेल्या सगळ्या परिवाराक पांडवाल खातीर भारी म्हणटात पळय विशेष एक मनान तांगेले खातीर सत्कार आशिल्लो आनी तांगेले रिस्पेक्ट आशिल्लो तांगेले खातीर. विराट राय इतले ते तांकां सांगता की सगळे राज्य हांव तुमगेले चरण कमलाक दवरता म्हूण युधिष्ठिराक तुमी हें म्हगेलें राज्य चलयता म्हाका नाका म्हूण. आनी ताका भारी तें एक वायट दिशिल्लें की युधिष्ठिरू भीमू हांणी पुरा एक प्रकारान म्हणटात पळय कामाची सी जावन म्हळ्यार कसं की काम करून तांगेलें राज्य राबयलें इतलो व्हड पांडव जावन. सो अशें पुरा परिस्थिती आसता म्हूण सांगिल्लें. आनी अर्जुनान आमी पळयता की ताणें कसं तागेलें एक तें धर्म आसा त्या परिस्थितीन ताणें त्या मात करचें कसं ताजे मुखार सून डिसिजन घेवचें आसलें ताणें युधिष्ठिरा वयर सोडचें. जसलें की युधिष्ठिर मालगडो
आनी कसचे परिस्थितीन तूं कसं ते एक नेक्स्ट डिसिजन घेवचें ते युधिष्ठिरान करचें और युधिष्ठिरान परमिशन घेवन तागेले आज्ञ घेवन अर्जुनान करचें म्हूण पळयत. सो आतां हें पळयत की अर्जुनान तागेलें एक कुरुवंशाक हें विराटाच्या युद्धांत पराजीत करून तागेलो एक धर्म केल्लो. आनी मुखारसून आमी पळयत की ताणें भुमिंजयाक सांगलें की ते आमी कोण म्हूण आमी वचून सांगची न्ही, ते युधिष्ठिरूच सांगतलो तो समयारी म्हूण. आनी तांणी डिसायड केलें लेखारी आनी ते प्लॅनिंग करता ती की गंधर्वान डिफीट केल्लें म्हूण सांगचें म्हूण. आतां युधिष्ठिराक आतां समय आयलो की युधिष्ठिरानय सांगतात की युधिष्ठीर कोण, भीम कोण, तांणी विंगड रुपार तांणी हांगा राबून आशिल्लीं. आनी आमी पळयत की विराटाच्या युद्धांत अर्जुनान आनी भुमिंजयाक कुरुवंशावट लढाई केलेलें आनी विराटरायान आनी 4 पांडव जनांक सुशर्मन आनी तागेले सगळे सैन्यावट लढाई करून तांकां पराजीत केलेलो म्हूण पळयत. आतां सुशर्मनाल सैन्याक पराजीत करून 4 पांडव आनी म्हणटात पळय तांणी सॉरी विराटराय तांकां पराजीत करून आपास येता हांकां. आनी आतां तांकां येवन जेन्ना तांकां कळटा की तागेलो पुत्र उत्तर कुमार बृहणलावट युध्द करचें चमकला म्हूण. आनी विराटरायाक दिसता खंय खंडीत ताका हाची मृत्यू जातली म्हूण तागेल्या पुत्रान. जाल्यार की ताका गोत आशिल्लो तागेलें इतलें कांय तो विशेश तागेली शक्ती नाशिल्ली उत्तर कुमाराले की तो कुरुवंशाचे हळू योद्धावट एकलो लढाई करतलो म्हूण. आनी त्या वेळी ताका दिसता की बृहणला एक डान्स टीचर नृत्य शिकयतलो तागेलो सारथी जावन चमकला म्हळ्यार तागेली अवस्था कसन जातलें म्हूण. अशी पुरा ताणें व्यक्त करताना युधिष्ठीर तो म्हळ्यार कंक ब्राह्मण जावन ते एक विराटरायल म्हणटात पळय विराटरायाले एक मिनिस्टरशी मंत्रीशी जावन आशिल्ले त्या राज्यांत. तेन्ना युधिष्ठिराक म्हळ्यार अर्जुनाल विशय मना व्हरतना ताका अर्जुनाल खातीर इतलें प्रीत आसा आनी आतां युधिष्ठिराकूच तो स्वर्गार आनी वचून असो ट्रेनिंग घेवन आयला इतलो पुरो शिक्षीत जाला तो सगळ्या अस्त्रांत की तो खंडीत पराजीत जायच ना म्हूण तागेलें तें मनांत आशिल्लें. सो युधिष्ठीर अशींची उलयता अशी विराटरायाक भंय करता आसता आतां कसन जातलें म्हगेलें पुतालें. तेन्ना युधिष्ठीर सांगता खंय बृहणलास न्हू तागेलो तूं कांय कसनय आमकां भिवका म्हूण ना. तेन्ना विराटरायाक दिसता की हांव म्हगेलें पुता कसन जातलें तांणी कशी लढाई करतली म्हूण हांव हें पॉयंट उलयता आसा. आनी हो कंक ब्राह्मण म्हळ्यार तागेले खातीर मस्त रिस्पेक्ट आशिल्लें युधिष्ठिरा खातीर विराटराया खातीर. मात ऑफकोर्स ताका युधिष्ठीर म्हूण गोतना तो कंक ब्राह्मण म्हूण. ताका दिसता की हांव कसो उलयता आसा हो कसो उलयता हांव म्हगेल्या पुता खातीर कशी तो लढाई करता आसा आनी हो सांगता आसा बृहणला आसल्यार कांय जायना म्हूण. विराटराया दिसता की हांव जेव समा ऐक न्ही दिसता हाणें कसन सांगलें म्हूण आसो म्हूण तो कसनय म्हणना. म्हळ्यार तागेले खातीर भारी रिस्पेक्ट आशिल्लें विराटरायाक. ताणें सांगचें एक उत्तर म्हळ्यार एकदम धर्मार कशें चलचें म्हूण ताका कोत्ता आसा. भारी चांग ब्राह्मण हो म्हूण तागेल्या मनांत आशिल्लें विराटरायाक. आनी ताका दिसता की युधिष्ठीर अशें सांगता आसा विशय की ते डान्स टीचर बृहणला तागेले तशें पुत्र कोण योद्धा आसा ते डान्स टीचर नृत्य शिकयतली रक्षण करतली म्हूण. आनी हें पुरा उलयता आसतना म्हळ्यार तांणी भुमिंजय उत्तर कुमार आनी अर्जुनान बृहणलान येवचे पयलीं पूण ते न्यूज येता की कुरुवंशाच्या पुराय जनाक पराजीत केल्लें उत्तर कुमारान आनी तांणी आपास येता ते स्वल्प वेळान येता आसतलीं ती म्हूण ते न्यूज येता म्हूण सांगिल्लें. आनी विराटरायाक थंय इतली खोशी जाता खंय म्हळ्यार टोटली अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें म्हणटात पळय. ताणें अशी स्वप्ना ताका कल्पना करचें जायनाशिल्ली की तागेलो पुत्र ते सगळे कुरुवंशाक एकलोच पराजीत करून येतलो. त्या वेळी बृहणला तसो सारथी आसतना तो लढाई करून येतलो म्हणून. आनी युधिष्ठिराक सांगता की कंकाक पळय हांव लेखील म्हगेल्या पुत्राक कांय कॅपॅसिटी ना. तागेले म्हळ्यार पुरायजनान म्हळ्यार तागेली मस्किरशी करचें की तो भिवन वता जाल्यार आज ताणें दाखोवन दिली पळय युध्दा समयारी ताणें एकल्यानच सगळे कुरुवंशाचे पुरायजनाक पराजीत केल्ले म्हूण. तेन्ना युधिष्ठीर तें आयकताना आपास सांगता खंय वय बाबा खंडीतची
आनी म्हाका खंडीत गोत आशिल्लें की ब्रहणला तागे लोट आसता आनी तांणी पराजीत जावचें साध्य ना म्हूण. म्हळ्यार ताका युधिष्ठिरान अशें सांगता म्हूण नाशिल्लें, जाल्यार तागेले मनांत तो अर्जुना खातीर इतली प्रीत आशिल्ली आनी इतलें ताका एक गर्व आशिल्लो तागेले भावा वयर अभिमान म्हणटात पळय, खंडीतच ताण कोर नासतलें म्हूण. ताका सांगची नाका जाल्यार तागेले मना दुखून ताणें सांगितलें, तागेलें तें म्हणटात पळय तें उतरां येता आशिल्लीं ती. आनी इतलो खुशेर आशिल्लो युधिष्ठीर वय, तो वय लेखता आशिल्लो कसन अर्जुन हो म्हणून. म्हळ्यार युधिष्ठिराकय गोतच न्हू, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन तांगेली कॅपॅसिटी कसन आस म्हणून. आनी ताकाय मना असलो आनंद जाता आशिल्लो युधिष्ठिराक अर्जुनान कोरून दाखयलें म्हूण, एकल्यानच पुराजनाक पराजीत केलें म्हूण अशें खुशेर आशिल्लो तो. विराटरायाक भारी कोप येता. हांव मिकील पुत्ता विशयी सांगता असं की ताणें एकल्यानच युद्धा वचून कशी कुरुवंशा लढाई केल्लें आतां आमकां पुराजनान कळसयलां आतां की ताणें कशी लढाई केल्लें. आनी तूं तें किन्नर ब्रहणला तें नृत्य शिकयतली तिगेल विशीं तिगेल गुणगान करतास तूं की ती नासल्यार कसलें जायना पळय आतां लढाई करता असो म्हणून. असो म्हूण म्हाका दिसता काय कसलें अबाक तागेलें कोण उलोवचें म्हूण तशें मना दिसता. जाल्यार विराट राय ते म्हणटात पळय उत्सव जावका, महोत्सव जावका, कसले की तागेले पुत्र म्हणटात पळय विजयी जाला, ताचे खातीर आतां महोत्सव जावका, सेलिब्रेशन जावका म्हूण. आनी सेलिब्रेशना खातीर ते म्हणटात पळय ते गेम कसले खेळया आमी म्हूण. आनी ते नॉर्मली ते क्षत्रीय जावन आशिल्ले तांणी सेलिब्रेट करता आनी ते गॅम्बलिंग मॅच खेळटा आशिल्लीं ती. कशें ते युधिष्ठिरान खेळ्ळें ते डायस घालून न्हू, डायस घालून खेळची पळय ते गेम ते खेळया म्हूण. तेन्ना युधिष्ठिरान एक्सपिरियन्स गोतच न्हू, ताजे निमित्त तांतू सोलवून ताणें ते गॅम्बलिंग मॅचान तूं सोलवून ताका इतले वर्सांचे वनवास जाल्लेलो आशिल्लो. ताका युधिष्ठीर सांगता काय हें असल पुरा खेळ खेळटाना अशी चिके आमी मना व्हरका कसे एक पंता कसे चिक्कून पडटात असल पुरा खेळटाना आनी मुखार सून मागीर अशी दिसता की खेळ नातील जाल्यार लायक आशिल्लें म्हूण. जाल्यार विराट राय ते क्षत्रीय भावनांत आशिल्लो ना अशें आमी गॅम्बलिंग मॅच खेळया, दवरयात गेम कंक ब्राह्मण हांव तुगे लोटू खेळटा म्हूण, म्हळ्यार एक एन्जॉय करचे खातीर म्हूण कसलेपणी करुया म्हूण. तेन्ना ते खेळटा आसतना वय तांणी दोग जाण म्हळ्यार आनी येवचेक आनीक ಸ್ವಲ್ಪ समय आसता युद्धभुमीन ते दळटा आमी खेळया म्हूण. तेन्ना विराट राय आनी कंक ब्राह्मण खेळटा आशिल्लीं आनी खेळटा अपास विराट रायाक मनांत येता काय कसन सगळ्यांची अपास म्हाका कोणके येवन सांगलें की सगळे कुरुवंशाचें सैन्य धांवन चमकलीं ती म्हूण. मिकेल पूत बद्दाची कसन ताणाच कोरून दाखयलां म्हूण. तेन्ना युधिष्ठीर अपास सांगता काय खंडिताची ताण पराजीत जावचेका साध्य नाशिल्लें. आतां विराट रायाक कळटा की अपास सांगतलो की ब्रहणला निमित्ताची तागेलो पूत विंजल्लो म्हणून. आतां विराट रायल म्हणटात पळय पेशन्स पुरा चुकता. अपास हो हेंच सांगता आसा म्हूण. आनी ते डायस आसता पळय ते तांणी अशें घेवन खेळचें तें आनी तें घालचें. तें लाकडाचें आसता तें ताजें आमी पळोवन अशें पुरो तें महाभारतांत तें अशी करून घालचें तें गेम खेळटाना. त्या लाकडाच काण युधिष्ठिराल माथ्यारी मारून सोडता काय तो. म्हळ्यार इतले कोप येता घडी अपास ब्रहणलाल विशय कसन सांगता आसता मेगेल पुत्ता विशय आनी ते घट्टी आसता ते लाकडाचें आसता ते डायस ते मारलेले पेट्टाक युधिष्ठिराले मस्तका दुखून माथ्यार दुखून रगत येवचें सूर जाता म्हूण इतले कोपान तागेले माथ्यार मारता काय. हांव घडी सांगता मेगेल पुत्तान आनी तूं सांगता ब्रहणलाल निमित्त म्हूण कसन जालां तुका जी म्हूण अशें ते मारलेले पेट्टा रगत येता आसता म्हूण सांगता. आनी तागेले माथ्यार रगत येता आसतना बगलीन द्रौपदी म्हळ्यार थंय सैरंद्री जावन आशिल्ली ती बगलेन दुखून चमकून वता आशिल्ली काय आनी तिका पळोवन एक पण भंय करता काय म्हळ्यार कसन बाबा युधिष्ठिराल माथ्यार दुखून रगत येता आसा आनी कूडले ती एक आंगवल्या कुडक काडून म्हळ्यार ते बांदूचे रगत बंद जावचे खातीर म्हूण. आनी त्या समयार आपास एक ते तांगेले कुडांतू आनीक एक सैनीक येता आनी सांगता की आमगेले रावळाराचे कॅम्पसा भितर ग्राउंडा भितर भुमिंजय आनी ब्रहणला तांणी येता आसा ती म्हूण. तेन्ना युधिष्ठिराले अलर्टनेस पळया ती तो सैरेंद्री सांगता म्हळ्यार द्रौपदी सांगता की ब्रहणला वचून सांग म्हळ्यार अर्जुना वचून सांग की भितर येवचें नज रावळाराचें सभागृहा येवचे पयलीं फुडें खंय तांगेलें स्वागत जातलें स्वागत करच्या भितर येवचें नाका ताका सीदा सांग की ते स्त्री पक्ष आसा पळय खंय उत्तर रावता थंय वचचें ते हांगा येवचें नज म्हूण. ताजें कारण कसन आशिल्लें म्हळ्यार आनी द्रौपदी कुडले वता द्रौपदी गोत आसा युधिष्ठिरान अशें सांगलें म्हळ्यार कशें की एमर्जन्सी आसा म्हूण.
हें अशें आशिल्लें की अशी फुडें अशें एक प्रसंग जाल्लो की अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतिली की कोणें युद्धभूमी सोडून युधिष्ठिरालें वैरी युधिष्ठिरा वैरी ताका पेट्ट दिवन रगत काडटा ताका थंयच तो मारून घालतलो म्हूण तागेलो मृत्यू दंड दितलो ऑन द स्पॉट म्हणटा पळय थंयच दितलो म्हूण आनी युधिष्ठिरा दिसता की आतां अर्जुनान सभागृहा आयल्यार हें युद्ध न्हय आनी युधिष्ठिराल मात तें रगत आसा मस्तकारी आनी ताका कळल्यार की तें विराटराया निमित्त जाल्लें म्हणून अर्जुन खंडीताची थंयच विराट रायाक मृत्यूदंड दितलो म्हूण आनी थंय तशें जावचें नज ताका तें अर्जुनाक कळूनच म्हूण तो द्रौपदीक सुरेखा पेटयता सांगूक की अर्जुना सांग सीदा ते स्त्री पक्ष पळय रावळाराचे थंय वचो सभागृहा येवचें नज म्हूण म्हळ्यार आमी एक पळयता की अंतूय पळयता युधिष्ठीर आनी अर्जुनाल तांगेले मते एक प्रीती कसं नाशिल्ली म्हूण आनी अर्जुनाल केन्नाय एक भाव नाशिल्ली तागेले मालगड भावा खातीर की ताका खंय तागेली सेवा करची म्हूण आनी इतले मटा तागेली ते सेवा भाव नाशिल्ली की ताका कसनय जाल्यार हांव रक्षण करतलो म्हणून म्हळ्यार तागेले थोडे वेळ रगत कोणी काडल्यार हांव तांकां मारून घालतलो म्हूण तसली प्रतिज्ञा अर्जुनान घेतिली आमी पळयत सो आनी युधिष्ठिराक ते परिस्थिती नाका आशिल्लें ताका तो सुरेखा सांगता खंय द्रौपदी सांगून की वच म्हूण तेन्ना भुमीन जे उत्तर कुमार थंय भितर येता रावळारांत आनी तागेलें म्हणटात पळय ढोल नृत्य पुरा जावन ते सभागृहांत तागेलें स्वागत जाता खुशेर येता विराट रायाक अशी खुशी जाता सो म्हगेल पुत्रान सगळें तें कुरुवंशाक पराजीत करून येता आसा म्हणून म्हळ्यार इतलें व्हड सेलिब्रेशन जाता आसा थंय आतां जाल्यार हांण भितर आयलसिताक आतां हाका गोतस उत्तर कुमाराक कोण म्हणून ताका गोतस की तो कंक ब्राह्मण म्हळ्यार युधिष्ठीर म्हणून अर्जुनान ताका सांगलां आनी ताका पळयलसिता ताका दिसता खंय तागेले मस्तका देखून रगत येता आसा म्हूण ताका दिसता की कोणक्याक पेट्टू मारला कोण मारला दिसता बा म्हणून आनी ताका ताणें इन्क्वायरी केलसिता विराट रायाशी सांगता की हांव तें डायस उडयलेलें तें खेळचें आनी ताजेन पेट्ट जाल्लो म्हूण तेन्ना उत्तर कुमार आसा तो सांगता पुरा म्युजीक सेलिब्रेशन तें पळय स्वागता खातीर समारोह जाता आसा ते पुरा बंद करयता आनी तागेल्या बापसूक सांगता सुरे तूं क्षमापण मागून घे कंक ब्राह्मण आल्या म्हूण ह्या पुरा समारोह आनी कांय नाका म्हूण तेन्ना विराट राय दिसता की उत्तर कुमार म्हगेले पुत्र अशी कसले सांगता आसा बा की पुरा समारोह राबून सुरे हागेले क्षमापण मागून घे म्हणून आनी उत्तर कुमार शॉक जाल्लें की युधिष्ठीर तसले पांडवाक म्हगेले बापसून ते मारले म्हणून आनी ताका अर्जुनान सांगलां की सांगू वयनात म्हणून युधिष्ठिरूय सांगतले ते करेक्ट समयार तांणी कोण म्हणून आनी ताका तें पळोवन उत्तर कुमारा म्हणटात पळय ते सफोकेशन जाता आसा कसन करचें म्हणटात पळय ताका श्वास घेवचे कश्ट जाता आसा की पांडव जन तांगेले राज्यांत एक वर्स लोक न्हू अशी कामाची जावन राबिल्लीं ती एकलो रांदपो एकलो घोड चरयतलो एक गोपालक जावन आनी सैरेंद्री म्हळ्यार हें अशी पुरा तागेले मनान त्याच विचार घुंवता आसा आनी हें पुरा सोडून ताची वैरी तागेले बापसून आतां युधिष्ठिराक मारले वय मात्तारी ताका म्हणटात पळय चक्कर येत म्हणटात पळय मात्ती गुंचे सूर जातात कसन करचें म्हूण म्हळ्यार आमी पळयता खंयचे एक सान देशाच्या रायान अमेरिका खंयचे एक सान एक देश आसा म्हणलें की ते सान देशाच्या प्रेसिडेंटान अमेरिका प्रेसिडेंटा मारल्यार कसन जातलें तशी त्या प्रकाराचें विराट देश म्हळ्यार पांडव जनाल तांगेली कीर्ती तांगेली शक्ती तांगेलें सैन्य पळयल्यार तांगेलें कंपॅरिजन ना आनी तशें आसतना युधिष्ठिराला अशें अपमान जाल्लो म्हणून ते उत्तर कुमाराक भारी वायट दिसता आशिल्लें कितलें म्हळ्यार तो बापसू सांगता की ना सुरे क्षमापण माग न्हय ब्राह्मण जनान म्हळ्यार ताका युधिष्ठिराल नांव घेवचें जायना ब्राह्मण जनान श्राप दिल्यार आमगेलें राज्य वायट जातलें तेन्ना विराट राय दिसता की म्हगेलो पुत्र इतले पंत सांगता सपा आसा की क्षमापण माग तो कंक ब्राह्मणाक विराट राय सांगता की म्हाका क्षमापण कोन्न दी हांव तें कोपान मारलेलें जाल्यार म्हगेलो पुत्र सांगता आसा म्हणून तेन्ना हें प्रसंग जाता आनी मागीर युधिष्ठीर आनी हांनी पुरा जन रात्री उलोवन घेता ती आनी सांगतात की फाल्यां सकाळीं आमी विराट रायाक आमी कोण म्हूण सांगचे समय आयलो म्हूण ते युधिष्ठीर डिसिजन घेता
आणि नेक्स्ट डे तांणी केन्नाय सकाळ ते सभागृहांत मेळचे आसा दिवसा कार्यक्रम सुरू जाताना तेन्ना आतां पंच पांडव आणि द्रौपदी तांगेले निज स्वरूपारी येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आणि तांणी थंय येवन ते सभागृहांत विराजमान जावन आसता ती तेन्ना विराट रायन आयले सिद्धा आतां तांगेले नवे तांगेले ते वेशभूषा म्हणटात पळय तांगेले नवे तांणी घालिल्ले ते वस्त्र आतां तांणी क्षत्रिय जावन तांणी मुखारसून आयलीं ती येदोळ ते ब्राह्मण गोपालक विंगड विंगड रुपार तांणी ते अज्ञातवासांत आशिल्लीं ती मात आतां तांणी तांगेले ते क्षत्रिय जावन आशिल्लें तांगेले ते कवच क्षत्रिय जावन ते रायाल मणके कसन ते एक वस्त्र धारण करून तांणी ह्या पण त्या सभागृहांत आयलीं ती आणि युधिष्ठिर आतां विराट राय सांगतकय तांणी कोण म्हूण हांव युधिष्ठिरू भीमू नकुल सहदेव आणि ब्रहणला आशिल्लो म्हळ्यार अर्जुनू आणि आतां विराट रायाक अशी खुशी जातकय म्हळ्यार इतले काळ तो तांगेलो ओट्ट आशिल्लो तांगेले म्हणटात पळय असिस्टंट सी जावन आशिल्लो तो कंक ब्राह्मण तो युधिष्ठिर वे म्हूण आणि ह्या खुशेरी ह्या टायमारी ताणें तांकां पुरा जनाक नमस्कार करून युधिष्ठिरा सांगचें आसलें की सगळें हें राज्य तुमगेलेंची म्हूण हांव म्हाका कसलें नाका तुमगेले अंडर हांव काम करता हें विराट देश तुमी स्विकार करता म्हूण युधिष्ठिराक तो थंयच समर्पण करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आतां अर्जुनाक सांगतकय खंडीत तूं तुगेल्या पराक्रमान काली ते युद्ध म्हणटात पळय विराटान तूं ते युद्ध पुरा कौरव वंशांत तुमी पराजीत केलेलें आनी तूं म्हगेल्या पुत्रान रक्षण केलेलें आसा आतां हांव तुमगेले कितले रुपार हांव कृतज्ञ जावे तबा म्हणून तो सांगतकय ताकाची विराट राय सांगतकय अर्जुनाक की म्हगेली एक सुपुत्री आसा अर्जुनाक की तूं तिगेलो वार्डीक करून घेवका म्हणून उत्तरेलो तेन्ना अर्जुन सांगतकय म्हाका तिगेलो वार्डीक करूं जायच ना आतां म्हाका तिका पत्नी रुपार धर्मपत्नी रुपार स्विकार करूं जायना म्हूण अर्जुन सांगतकय कशें जाल्यार की अशी न्हय की अर्जुनान स्विकार करूं जायनाशिल्लें कशें जाल्यार की त्या टायमार क्षत्रिय म्हळ्यार तांणी कितल्यांची राज्याचे स्पेशली तांकां संबंध पावका जाल्यार तांणी कितलें पण तो वार्डीक करून ते क्षत्रिय जनांक ते संबंदा रुपारी तांणी ते लढाई ते नवें म्हणटात पळय वार्डीक करून घेवयत आशिल्ले जाल्यार अर्जुन सांगतकय की म्हगेल्यांनी आतां उत्तरेलें रिलेशनशीप अशी जेन्ना कशें जाल्यार की आतां इतले काळ देखून अर्जुन ब्रहणला जावन तिगेले डान्स टीचर सी जावन आशिल्लो म्हळ्यार एक हावस पापसूल स्थानार सी आशिल्लो गुरूल स्थानार आशिल्लो सो त्या स्थानार आसून हांव एक वर्स देखून तिगेलो ओट्टू म्हगेलो एक संबंध आसा उत्तरेलो ओट्टू आतां ह्या समयार हांव तिका वार्डीक करून स्विकार करून घेवचें सम न्हय जाल्यारीची म्हगेलो सुपुत्र आसा अभिमन्यू खंडीत तागेलो ओट्टू तुमी वार्डीक करूं येता म्हूण विराट रायल मनांत हें आशिल्लें की अर्जुनान वार्डीक करून घेवका म्हणून जाल्यार केन्ना अर्जुन हें प्रस्ताव दवरता हें एक मुखारसून सांगता की अभिमन्यू ओट्टू तीन वार्डीक करून घेवयता तेन्ना विराट रायक तेन्ना खुशी जाता म्हूण सांगयता की तो सांगता जायता तशी करुया तुमगेले मनांत कसं आसता जावं हो म्हूण आनी तशी आसतना मुखारसून मागीर ते मेसेजीस वता आमी म्हूण पळयता की कशी ते वार्डीक करून घेवका म्हूण आनी ते मेसेज पळयता तेन्ना अभिमन्यू कृष्णाल ओट्ट आशिल्लो सुभद्रा अभिमन्यू तांणी कृष्णाल ओट्टू द्वारकेंत आशिल्लें आनी हें मेसेज पावलें सिद्धा कृष्ण येता कृष्णू आनी द्रुपद राय तांणी विराट देशांत येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सुभद्रे ओट्टू आनी अभिमन्यू ओट्टू आनी तांगेलें भारी व्हड रितेरी ह्या समयार अभिमन्यूलांनी उत्तरेलें वार्डीक जाता पुरा पांडव जन द्रुपद रायू कृष्णाल आशिर्वाद घेवन अभिमन्यूलांनी उत्तरेलें वार्डीक जाता म्हूण आमी ह्या महाभारतांत सांगिल्लें आसा आतां मुखारसून ह्या वार्डीकांनी जातरी कृष्णालें विराट रायालें द्रुपदालें युधिष्ठिर आनी पुरा पांडव जनालें हें आतां एक मिटींग जातके वार्डीकांनी जातर पुरो की आतां मुखारसून कसं करचें म्हूण आतां एक पंता लढाई जावन पराजीत जालीं थंय आनी मुखारसून कसं करता आनी तांगेले आतां अज्ञातवास वय जाल्लेलो आसा ताकाची तांणी त्या मिटिंगांत डिसिजन घेता ती की एक ब्राह्मण जावन आशिल्लो कोणाक दूता पेटोवका धृतराष्ट्र आनी दुर्योधनालेक की आनी मुखारसून कसं करता म्हूण ते उलोवचें सूर करता युद्ध करचें साध्य न्हय न्हय आनी तांकां पांडव जनाल मनांत खंडीत मनांत नाशिल्लें कृष्णाल मनांतूय नाशिल्लें की युद्ध जावका म्हणून ते चांग रुपार ताची कसं एक म्हणटात पळय ताचे एक कसं म्हूण ताका मुखारसून कसं करता म्हूण ते कळल्यार युद्ध करता म्हूण ना म्हूण त्या डिसिजन जातरी कृष्णू
बात सोडून वता म्हणून सांगिल्लें आसा आपास द्वारकेक आनी पांडव जेन्ना ताका पांय पडटात आनी कृष्ण सांगता कसं आसल्यार सांग्या ती आपास येता म्हणून. आनी त्या ब्राह्मणान वत्तरी थंय वत्तरी धृतराष्ट्र संजयाक विराट देशा पेटयता म्हणून सांगिल्लें. तोच संजय कोण भगवद्गीतांत आसा पळय, धृतराष्ट्राल असिस्टंट जावन आशिल्लो. तोच संजय विराट देशा येता म्हणून सांगता. आनी तांणी दिलेले प्रस्ताव पांडवान दिलेलें की तांकां त्या राज्याचे भाग दिवका ते ताका स्विकार ना म्हूण धृतराष्ट्र संजया सांगून पेटयता. म्हळ्यार आतां क्लियर जाता आसा की युध्द जातलेंची म्हणून. म्हळ्यार कसं एक म्हणटात पळय एक डिसिजन जायना आतां कसं करचें म्हणून. म्हळ्यार युध्द जावचें पुरो म्हणून. आनी त्या टायमार तांणी आतां कळटा की युध्द जावंक तर युध्दा खातीर आतां पुरा प्रकारार तयारी करचें सुरू करपा पडटलें. ताका पांडव जेन्ना हेकड तेकड पेटयतात खंयची राज्यां तूं. आनी हें एक पळयता कोणाक शांती जावका कोणाक जेना खातीर खंयचे क्षत्रीय जन पळय तांगेले राज्याचे तांगेले प्रजा खातीर चांग जावका म्हण आतां पळय तांकां शांती युध्द जावका म्हूण आसा कसं युध्दान तूं कितले जनांक मृत्यू जाता जाल्यार प्रजा खातीर चांगा खातीर युध्द करता जाल्यार ते युध्द वय करूं तयार आसा ती. सो त्या प्रकारारी पांडव जेन्ना ते मनांत आसता की मुखार वचून ते चांग रुपाचो समाज आसूं काय युध्द वय करपा पडटलें म्हूण तांणी युध्दा खातीर तयारी करचें सुरू करतलीं म्हणून. आनी त्या सायडा देखून कौरव जना देखून तयारी सुरू जाता. दुर्योधन, दुशासन तांगेले पुरा कोण आसा ती पुरा जन तांगेल संबंधी राज्या वचून सूर करतात की मुखारसून युध्द जाल्यार तुमी आमगेले सहाय करका म्हणून. आनी त्या प्रकारारी दुर्योधन आनी अर्जुन दोग जन द्वारके वचून पावता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. द्वारके वचून पावता ती आनी दुर्योधन ಸ್ವಲ್ಪ एक म्हणटात पळय एक ಸ್ವಲ್ಪ समय फुडें अर्जुनाक सुरे येता. आनी थंय वचून तांणी द्वारकेन तूं त्या कृष्णाल रावळार वचून पावता ती तेन्ना दुर्योधन थंय पावला सुरेखाची. आनी अर्जुन आनी दुर्योधन एकल्या मेळटा ती म्हूण सांगतात आनी तांगेर म्हणटात पळय वेटिंग रुमा बसता ती. म्हळ्यार आतां कृष्ण शयन कक्षांत आसा. आतां शयन कक्षांत तो दनपार समय तो रेस्ट घेता आसा. ताणें उठून जाल्यार तुमी तागेले उल्लो येता म्हूण. जाल्यार तांणी एकदम लागींच संबंदीक म्हणटात पळय ताकाची तेन्ना तांणी सांगता ती की तुमी कृष्णाल्या शयन कक्षा येवन बसयेत. कृष्णान उठून जातरी तांगेले उठो येता म्हूण. तेन्ना पळयतना त्या द्वारकेची कोण राणी आसा ती तांणी पुरा कृष्णाले पांया मसाज दिवन आशिल्ली ती कोणकी चामरान देवाल सेवा करता आशिल्ली तशें चलता आशिल्लें. तेन्ना दुर्योधन वचून कसं कृष्णाले मस्तका लागीं म्हळ्यार मुखा लागीं देवाल माथ्या लागीं वचून बसता म्हूण सांगिल्लें आसा. 2 चेर आसता. एक कृष्णाल चरणा लागीं आनी एक कृष्णाल मस्तका लागीं माथ्या लागीं. तेन्ना दुर्योधन वचून लागीं वचून बसता म्हूण कृष्णाल आनी तो मस्तका लागीं वचून बसता. आनी अर्जुन स्वाभावीक रुपारी देवाल चरण कमला लागीं ते खुर्चेर वचून बसता लागीं पांयपंदाक म्हूण. आनी देव आनीक शयनांत आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना अर्जुन थंय बसून देवाल चरण कमल पडून प्रार्थना करता आसके. ऑफकोर्स तांणी साख्य भावांत आसा ती आनी थंय बशिल्ले कडेन कृष्णा पळोवन अर्जुनाल दोळ्या देखून उद्दासता आसके. आनी एक पुरा उडगास करता आसके अर्जुन. कशी मेळ्ळेली आमी, कशी आमी देवा तुगेलो तूं म्हगेलो सारथी जाल्लो. आमी खांडव प्रस्थांत कशी ते लढाई केलेली आनी तांणी कशी ते यमुना तीरेर ओट्टू चमकून वचचें आशिल्लें सांजवाळच्या वेळारी आनी कसन त्या अस्त्रा विशय शस्त्रा विशय उलोवचें आशिल्लें, समाजा विशय उलोवन घेवचें आशिल्लें आनी कृष्णान कसन उलयले सुद्दां अर्जुना हांस येता आशिल्लो. ते पुरा उडगास करता अर्जुनाल दोळ्या देखून उद्दा येता आशिल्लें आनी थंय राखून बशिल्लो म्हूण. आनी अशें जाता आसतना कृष्ण उठयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी उठयले सुद्दां सुरे अर्जुना पळयत काय कृष्ण. अर्जुना आयिल्लो तूं कसले आयिल्लो म्हूण अशी उठून बसता आनी सुरे. दुर्योधन एक्चुअली लागीं बशिल्लो जाल्यार अर्जुन चरणापंदा बशिल्लो ताका उठयले सुद्दां सुरे अर्जुना पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कसले आयलो आनी मागीर अशी कृष्णा दिसता आनी कोण की आसा आनी अशी घुवन पळयतना दुर्योधनय आसा. आनी तागेले दोग जाण जाल्यार म्हणटात पळय ते अशी नॉर्मल कृष्ण उलयता कशी आसा ती पुरो म्हणटात पळय ते एक निमगून घेवचें आसा पळय सुरे मेळ्ळे सुद्दां कशें आसा पुरो असं अशी पुरो आतां उलोवन घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी उलयता मागीर ते कसन ते म्हणटात पण मेन पॉयंट मुख्य विशय आशिल्लो तांणी दोग जाण कसले आयिल्लीं ती ताजे विशय उलोवचें सुरू करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना दुर्योधन सांगता काय आतां कसं पुणी आमगेले मतीन तूं कसं मुखारसून कशी वची म्हूण वाट देखूं येना
ताका युद्ध जावचें आसचें पुरो आमगेल मध्येन तूं तेन्ना म्हाका तुगेल सहाय जावका म्हूण दुर्योधन कृष्णा सांगून घेता काय. तेन्ना कृष्ण अर्जुना पळयता काय. तेन्ना अर्जुन सांगता काय हांव तांच्या कारणान आयिल्लो म्हूण. तेन्ना दुर्योधन सांगता काय पळय कृष्णा हांव अर्जुना पशी सुरे आयिल्लो. अर्जुनाक तूं निमगय. ताण येवचे पशी फुडें हांव हांगा येवन पावला द्वारकेन तूं. सो त्या लेकारी तूं म्हाका सुरे सहाय कोरका. म्हगेल विशय कसो आसा तें तूं व्हरका मनान तूं म्हूण दुर्योधन सांगता म्हूण सांगिल्लो. दुर्योधन तशी उलोवच्यान तूं भारी डिप्लोमॅटीक जावन चंद उतरान उलयता आशिल्लो. ताका केन्ना जावका तागेल काम करून घेवचें ताका कशें जावका तशें उलयता म्हणटात पळय तशें आशिल्लो दुर्योधनाचो स्वभाव. तो पळय कृष्णा भारी चंद्रुपार कृष्णाले उलयता. म्हणल्यार हांव सुरे येवन पाविल्लो तूं म्हगेल कसो नाशिल्लें तें कार्य कोरका म्हूण. तेन्ना कृष्ण सांगता काय वय तूं सुरे येवन पावला अशें पुरो जाल्यार आयून अर्जुन तुगेले किना सान आसा. तूं मालगडो आनी असल परिस्थितीन केन्नाय पळय कोण सान आसा ती तांगेल विशय सुरे आयकून घेवका मालगड्यान मागीर पूण सकाळची मात अशी जावचें साद दिना की तागेल विशय आयकूं येता आनी तुगेल विशय आयकूं येता. म्हाका दोग जाणांल विशय आयकूंक पडटलो दोग जाणां सहाय करपा पडटलें म्हूण. आनी मागीर कृष्ण सांगता काय तूं सुरे येवन पावला अशें पुरो जाल्यार सुरे येवन पावच इम्पॉर्टंट न्ही. हांव कोण सुरे पळयलें तें इम्पॉर्टंट म्हूण. तें मुख्य विशय म्हूण. आनी हांव शयेन आदकून उठयले सुद्दां सुरे हांव अर्जुना पळयला म्हूण. ताका म्हगेल खातीर अर्जुन सुरे आयिल्लो म्हूण सांगता म्हूण. सो आमी पळयता एक पंथा की म्हणटात पळय आमी ह्या पॉयंटार पळयता की आमी एक पंथा आमगेल्या जिवनांत प्रिविलेज्ड पोझिशन जावका म्हूण ट्राय करतात की आमी मुखारसून वचून लागीं वचूं का म्हूण खंयच्या विशयार. म्हळ्यार आमगेलें पोझिशन कोणीय एक इम्पॉर्टंट पर्सन आसल्यार आमी तागे लागीं वचून म्हणटात पळय जाल्यार ताजेन कसन तुमगेलें तें स्वार्थ आसता जातल की जायना म्हूण तें सांगूं जायना. एक पंथा आतां पळयत दुर्योधनान चरणा लागीं वचून बशील जाल्यार देवाली कृष्ण सांगता आशिल्लो की तूं सुरे आयिल्लो म्हूण तुका पळयलें म्हूण. जाल्यार दुर्योधनाल कसन म्हाका ताका पोझिशन जावंक आशिल्लें. म्हगेल पोझिशन म्हळ्यार हांव देवाल मस्तका लागीं आसा म्हूण ताका थंय वचून बशिल्लो. ताका आमी पळयत एक पंथा आमकां प्रिविलेज्ड पोझिशन जावका म्हणटात पळय तेन्ना ताजेन कश्ट जावचें साध्य आसा म्हूण. हें एक प्रसंग येता समुद्र मंथनांत तूं केन्ना देवान वासुकीक ते समुद्र मंथना खातीर वासुकी तो नाग ताका दिवचें आसा आनी तें बाल ते वासुकील बाल असुरा दिवचें आनी तें वासुकील मुख आसा तोंड आशिल्ले सायड देवा दिवचें आसा. तेन्ना ते असुर जेन्ना पुराय जेन्ना दिसता की आमी बाल कसले धरका म्हूण. आमी ते वासुकील तोंड धरतलीं ती म्हूण. म्हळ्यार बाल धरचें म्हळ्यार तो एक मागशी विशय न्हू. तेन्ना विष्णू सांगता की जायता तुमगेल्या मनांत तसलें तशी करया ती म्हूण. तोंडा लागीं जावं तोंड घेया ती. मात गोत आसा की ते समुद्र मंथन सुरू जाताना वासुकील तोंडा दुखून पुरा विश भायर येता आनी त्या असुराक ताजेन कश्ट जाता म्हूण. सो आमी एक पंथा एक हें पोझिशन जावका तें पोझिशन जावका म्हूण लेखता ती. तेन्ना ताजेन देवाल दय मेळटली म्हूण ना तांतू. तें आमी हें पळयता. आनी तशी आमी ह्याच सिच्युएशन पळयता दुर्योधना मनांत आशिल्लें की शयन कक्षा देवाल गेले सुद्दां हांव देवाल लागीं वचून बसता म्हूण. आनी हें आमी एक पळयता की दुर्योधनय न्ही धृतराष्ट्राली ती एक सेम मनोभावन आशिल्ली की तागेल्या पुत्ताक पोझिशना खातीर की म्हगेल्या पुत्तान राय जावका म्हगेल्या पुत्तान राय जावका. हें निमित्त ताजे निमित्तान तें युध्द जाल्लें सगळें महाभारत. तागेल्या पुत्ताक तें प्रिविलेज्ड पोझिशन जावका म्हूण राय आसूं का म्हूण. तेन्ना हें पुरो आसतना देव सांगता की पळयात तुमी दोग जाण म्हगेले संबंदीक जावात. म्हाका तुमकां दोग जाणां हेल्प कोरका आनी हांव ह्या युद्धांत भाग घेयना म्हूण. कसं जालें की हांव ह्या युद्धांत भाग गेल्यार हांव कोणाली सायडा दुखून लढाई करता तांकां एडवांटेज जातलें म्हूण. ताका हांव युद्धांत लढाई करना म्हूण सांगता ते. जाल्यार हांव म्हगेले 2 ऑफरिंग आसात म्हगेले प्रस्ताव अशें आसा की हांव एक पक्षा खातीर युध्द करना जाल्यार एडवायझर जावन भाग घेवचे तयार आसा आनी आनीक पक्षाक म्हगेले सगळ्यांत एक अक्षौहिणी नारायणी सेना भारी बलवान शक्तिवान जावन आशिल्ली सेना तांकां दिता म्हूण. सो हांव लढाई खंडीत करना जाल्यार हांव एडवायझर जावन एक पक्षा येवचे तयार आसा आनी दोनी पक्षांतू हांव म्हगेली सेना दिता म्हूण अक्षौहिणी सेना. तेन्ना आतां दुर्योधनाक भारी कोप आयला. दुर्योधनाक दिसता की जाल्लें न्हू आतां कृष्णान डिसिजन घेवन जालें की अर्जुनान सुरे चूज कोरका म्हूण. आतां तो खंडीत सेना यूज करतलो
आता हांव हे कृष्णाक येवन कसन करचें म्हणून दुर्योधना दिसता की लढाई करतशी जाल्यार पूण येडना एडवायझर जावन कसं म्हाका कसन एडवायस जावपाक म्हाका गुत्तच कसन करता म्हणून ताका दुर्योधनाक दिसलें की फेलियर म्हणून मागीर हांव आयिल्लें मिशन फेलियर जाल्लें आतां अर्जुनाक कृष्णान फेवर केल्लें आतां तो नारायणी सेना निमगून घेतलो म्हणून जाल्यार अर्जुन इतले खुशेरी सांगता काय दुर्योधना दिसता की सेना निमगून घेतलो आनी दुर्योधना अर्जुन सांगता काय देवा तूं मेगेल पक्षान तूं खंयच्याय रुपार असल्यार रडना तूं लढाई करता म्हूण ना तूं तुगेलो संघ आमकां असल्यार ताजे की व्हड विशय कसो नासवा म्हूण दुर्योधना अशी खुशी जाता काय अर्जुन म्हळ्यार भारी भावूक सेंटिमेंटल पर्सन हो म्हणून कशें पळय रॉंग डिसिजन घेतलें म्हणून ताणें लेखलें की कृष्णाक म्हणटात पळय तागेलें तें रिलेशनशीप दवरचे खातीर ताका एक्सेप्ट केलें तागेली सेना मागून गेली एकदम रॉंग डिसिजन घेतलें म्हूण दुर्योधना दिसता काय आनी भितरी म्हणटात पळय दुर्योधना अशी खुशी जाता काय जालें न्हय म्हाका कसन जावंक आशिल्लें तें मेळ्ळें अर्जुन चुकून पडलो म्हणून ताका चान्स दिलें कृष्णान सेना निमगून घेवच्या खातीर जाल्यारय ताणें तें डिसिजन घेयनी म्हूण जाल्यार आपूण दुर्योधन डिप्लोमॅटीक आसा तो अशी कुडलेंच दाखोवन दिना तो सांगता काय कृष्णा म्हाका काय तुमची जावंक आशिल्ली मुरे जाल्यार आतां कसन करचें आतां अर्जुनान सिलेक्ट केलें न्हय आतां हांव तुगेलें सेनाचें एक्सेप्ट करता म्हूण म्हळ्यार अशी दाखोवन दिना की ताका खुशी जाल्या म्हणून तो अशी सांगता काय की आतां कसन करचें आतां हांव सेनाचें एक्सेप्ट करता मना भितर भारी खुशी आसता ताका जावंक आशिल्लें मेळ्ळें म्हूण आनी अशी एक प्रकारार डिसिजन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना दुर्योधन खुशेरी कुडले बात सोडून वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुन थंय द्वारकेन ಸ್ವಲ್ಪ काळार रावता म्हळ्यार तांणी अर्जुन आनी कृष्ण म्हळ्यार अशी अर्जुना कुडले बात सोडून वचचें जायना त्या दिवस तो राबता म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर थंयची मुखारसून त्या दिवस सांजवेळा कृष्ण निमगून घेता काय अर्जुना तुका इतलें चान्स आशिल्लें इतलें व्हड अक्षोणी सेना घेवच्या खातीर तूं अशी कसन सिलेक्शन केलें आनी तुका गुत्त आसा हांव लढाई करना म्हणून आनी मेगेल सैन्य नातील हांव येवन तुमकां कसन हेल्प जातलें तेन्ना कृष्ण सांगता काय सैन्य कसन जिवनांत तूं म्हाका कसनय विशय असल्यार वय तूं नासल्यार ताजें कांय प्रयोजन ना म्हूण तुमची पुरा शक्तीची स्रोत म्हळ्यार आमी ते आतां भागवतमान तूं आतां ते श्लोक वाजिल्ले आसा पळय सेशन सुर्जाची पशी फुडें म्हळ्यार अर्जुनाल भावन कशें आसा म्हूण कळटा आनी ते भावन अर्जुन त्या महाभारतांत तूं मस्त समयार ते दाखोवन दिता ह्या समयार वयर दाखयता अर्जुन म्हळ्यार अर्जुनाल मनांत ती एक भक्ती आशिल्ली देवा खातीर ते मुखारसून येते त्या परिस्थितींत आनी सांगता खंय तूं खंय खंडीत आसा ते खंडीत विजयी आसा म्हूण म्हळ्यार त्या भगवत गीताचो लास्ट श्लोक आसा पळय खंय कृष्ण आनी अर्जुन आसा त्या प्रकार अर्जुन सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा की तूं खंय आसा थंय तर विजय आसाची न्हय म्हूण सो आमी पळयता की महाभारत विंगड लेवलार आमकां पुरा विशय दाखयता ते लास्ट एक 2-4 पॉयंट सांगून कंक्लूड करूया आयचें सेशन की महाभारत एक दाखयता की धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हळ्यार धर्मार चल्ल्यार अर्थ काम मोक्ष हें पुरो जातल्यांची म्हूण म्हळ्यार कोण धर्म फॉलो करता ताका लायफान तूं मनुष्य जिवनांत कसन तें जावका तें पुरा ताका तें बेनिफीट ताका आशिल्लें तें मेळटलेंची म्हूण धार्मीक जावन आसल्यार जाल्यार आमी पळयता की महाभारत भक्ती स्वरुपार पळयल्यार तांतूय पळयता आतां भायची दृश्टीर पळयल्यार आमी अशी सांगयता की अर्जुनान ऑलरेडी एक पंता खांडव प्रस्थ युद्धा वेळार कृष्ण सारथी जावन आशिल्लो आनी सारथील एक व्हड रोल आसा एक्चुअली युद्धांत सारथीन कशें तें प्लॅनिंग करचें आनी आमी पळयलें कशी मातली ओटवय अर्जुनान स्वर्गा लढाई करता मातलीन सांगल्या म्हणके अर्जुनान केलेले निमित्त अर्जुन विजयी जालो आनी खांडव प्रस्थांतूय देवान अर्जुनाक मस्त कडेन गायड केलेलें सो अर्जुनाक गोत आशिल्लें की कृष्ण सारथी जावन आसल्यार त्या युद्धांत भारी व्हड विशय म्हूण मात तें भायची दृश्टीन पळयल्यार तें गुड रिजनाची अशी न्हय की दुर्योधनान सांगल्या म्हणके भक्ती एक पंत आमी भक्तीच विशय विचार करनासी खाली ते युद्धाचे टॅक्टिकल प्लॅनिंगा लेकार पळयल्यार अर्जुनान रायट चॉयस केला कसले की कृष्णा म्हणके सारथी असल्यार अर्जुनाक व्हड एडवांटेज आसा युद्धांत सो टॅक्टिकल रिजनान पळयल्यार अर्जुनान लायक चॉयस केला जाल्यार आमी भक्ती लेकार पळयल्यार अर्जुनाल ती मनान ती भक्ती कशी आशिल्ली ते आमी पळयता सो आमी हे एक प्रसंगान तूं पळयता की आमगेली नॉर्मल टेंडन्सी आमी मनशांत आसतना आमी भायची दृश्टीन पुरा विजना विशय करतात आमी पुरा जनाक जज करतात त्या परिस्थितीन तूं
कोण अशें हो अशें आसतलो तो अशें आसतलो त्या म्हणून आमी ते भायचे दृश्टीन पळयता ती म्हूण आनी हेंच आमगेलें तें मनांत कसन तें विचार करचे एक प्रक्रिया आसता ते आमी कशें विचार करता ती केन्ना आमी आध्यात्मीक जिवनांत भक्तींत येताना तेन्नाय आमकां त्यांच्या मनांत आमी ते भक्तींतूय घेवन येता ती तेन्नाय आमकां दिसता की भक्तींत सेव करतना आमकां पोझिशन जावका आमगेलें नांव येवका मुखारसून येवका असो पुरो विचार आमी भक्तींत आसतना आमकां येता म्हूण ते पळयता जाल्यार आमी पळयता की अर्जुनान एग्जाम्पलान ताका खंयच्याय टायमार पळयात ती अर्जुनाल भावना कसनय ताका क्रेडीट असलें तो युधिष्ठिरा दिता तशिलो कृष्णा दिता तशिलो तागेले निमित्त कसनय जालना पूण तागेले मनांत केन्नाय नाशिल्लें ताका कसनय पोझिशन जावका राय जावका आतां आमी पळयता क्लियर आसा पराक्रमा लेखारी अर्जुनू चारय पांडवांक येयना मुखारसून आसा तें क्लियर आसा म्हळ्यार तातूंत 1% वय संशय ना मात ताणें एक पंथ वयता कशी मना येयनी की हांव राय जावका म्हूण म्हगेल निमित्तांनी भिन्न जाता ती पुरा हांव नातल्यार युधिष्ठीर भीम कसन करता आशिल्लीं ती म्हाका तें पोझिशन मेळका म्हूण ना ते आमी पळयता शयन कक्षा वेळार अर्जुनान वेगी वचून कृष्णा लागीं वचून बसयत आशिल्लें ना ताकेल भावन कसन हांव चरण कमला लागींची हांव देवाल दासूची म्हूण आनी ती भावन ताका युधिष्ठिरा खातीर मालगडा खातीर ते अर्जुनाल त्या कॅरेक्टरान तशिल्लें म्हूण पळयता ताका ते कसल्यान तूं पोझिशन जावका म्हूण नाशिल्लें आनी आमी पळयता की भक्तींतूय पोझिशन मॅटर करना देव पोझिशन पळयना म्हूण देव डिस्पोजिशन पळयता म्हूण डिस्पोजिशन म्हळ्यार आमगेले व्यवहार आमगेलें मनांत आशिल्लें एक म्हणटात पळय कॅरेक्टर आमगेलें म्हणटात पळय आमगेलें मनाची इच्छा कसन आसा तें देव पळयता देव भायल्यान पळयना की कसं पोझिशनार आसा म्हूण हो हे देवस्थानाचो म्हणटात पळय प्रेसिडेंटू ऑर हो कमिटी मेंबर ऑर हो कितले चांग रुपारी आनी श्रोत पठण करता ती ऑर कितले चांग रुपारी म्हणटात पळय भजन म्हणटा ऑर खंयचं पोझिशन भायली दृश्टीन कसं आसा पळय देव पोझिशन पळयना म्हणटा देव आमगेलें इंटेन्शन पळयता कसनय करतना भारी चांग म्युझिशियन अशें पुरो टॅलंट अशें पुरो एडमिनिस्ट्रेशन शेंत अशें पुरो जाल्यार देव तें सेव करतना आमगेली कसन ती भावन आसा तें पळयता म्हूण पळयता देव लागीं कोण आसा आतां आमकां दिसचें पुरो की कोणी एक व्हड कमिटी अशें पुरो आनी व्हड लिडरशीप पोझिशनार अशें पुरो तो देवाल लागीं आसा म्हूण ना तो वय सेव करताच देवाल खंडीत जाल्यार आमी पळयता दुर्योधन लागीं वचून बशिल्लो जाल्यार देवान सुरय कोणा पळयलें कोण देवाल चरणा लागीं आसा म्हळ्यार देव तें दासत्व जावन तें भावना आमगेले मना भितर कसन तें इच्छा आसा पळय आमगेले व्यवहार कशे आसा तें पळयता म्हूण पळयता देवाक तें एक गूण आकर्शीत करता ते म्हणटात पळय ताकाच तें अंतूय चैतन्य महाप्रभूनूय सांगचें आसा पळय की कशी तणादपी सुनीचेन म्हूण तरोरवी सहिष्णुना म्हळ्यार कोण एक तें भार एक नम्र भावना ना कसन एक पोझिशन नाका देवा तुगेले एक सेव कोरका म्हूण तें एक भावनान वता तांकां देवाक ती त्या सिच्युएशनाक भारी प्रिती म्हूण पळयता आनी अर्जून तें पोझिशनान तें भारी एक फिट्ट आशिल्लो आनी तें तागेले गुणा निमित्त पुरा कसन देवाक कसन कार्य करून घेवका आशिल्लें अर्जुनाक थ्रू करता देवान तर करून घेवता जाल्यार देवान खंयची खंयची सेवे खातीर सिलेक्ट करची म्हळ्यार आमगेलें तें कसन तें इच्छा प्रमाणे देव दिता म्हूण अर्जुनान द्रोणाचार्या लोट्टू तें पुरा धनुश्याच्या युद्धाक कला शिकताना अर्जुना तेन्ना गोत नाशिल्लें की मुखारसून कृष्ण तागेले कडेन तें सेव करून घेतलो म्हूण जाल्यार तो चांग रुपार पुरो शिकता आशिल्लो ताका आमगेले कसन टॅलंट आसा आमगेले कसनय पोझिशन आसा पुरो परिस्थिती आसा पुरो आमी खंयची सांग रुपार कसनय पुणी करूं आमकां साध्य आसा आमी चांग रुपार प्रॅक्टीस केल्यार देव ते आमगेले स्किल टॅलंट यूज करून आमगेले पोझिशना लेखारी आमगेले सिच्युएशन लायफार आसल्यार देव आमगेले करून सेव करून घेता ते आमी सेव करची न्ही देवान सेव करून घेवची ते आमगेले खाली आमगेले ते एक इंटेन्शन आसूं का आनी आमी ते नम्र स्वभावान देवाल ते चरण कमला लागीं आमगेले ते बैसुका अर्जुनान बसल्या म्हणटे तेन्ना देव सेव करून घेता आमी कसन एक करका म्हणून आमकां दिसचें आमगेले कसन की एक टॅलंट आसा देव ते आमकां युटिलायज करता म्हूण पळयता आमगेली पुरा जेन युनीक आसा ती आमगेले पोझिशनान कसनय एज असो कसनय परिस्थिती असो फॅमिली परिस्थिती असो खंयच्या गांवां राबून अशें पुरो आमगेले पुरा जनाले कसन की एक युनीक आसा कसन ते देवा जावका
आणि केन्ना आमी ते देवा ऑफर करूं तयार आसा ती भक्तीन देव ते आमगेल करून घेता म्हूण आमी पळयता म्हूण ते आमी खंडीत दवरयता. हाजी मुखारी आमी पळयता की कृष्ण मागीर पांडव जेन्ना आपास येतके आणि तांणी डिसायड करता तेन्ना की तूं आपास शांती दूत जावन वच आनी कशींपुणी कोण हें युद्ध जावचें नज म्हूण. जाल्यार आमकां तें पुरो स्टोरी गोत्त आसा. कृष्ण वता दुर्योधना लागीं, धृतराष्ट्रा लागीं, ताका तें कशेंय जायना मागीर कृष्णान तें विश्वरूप दाखोवन तांकां भिवून येवचें आसा थंय दोखून आनी मागीर हें पुरा जातरी तें डिसिजन जाता की कुरुक्षेत्रांत युद्ध जातलें न्ही म्हूण. कुरुक्षेत्रांत युद्ध म्हळ्यार तो एक धार्मीक जागो आनी क्षत्रीय जना कशें आसा की एक धार्मीक स्थळार युद्ध जावन मृत्यू जाल्यार तांगेली गत ही चांग आसतली म्हूण. ताका तें कुरुक्षेत्रार सिलेक्शन जाता आनी आतां दोनूय पक्ष लढाई खातीर युद्धा खातीर तयारी करचे सूर जाता म्हूण सूर जाता. आनी दुर्योधनान द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्णाक आनी निंगुच्याक कितले कितले समय भितर तुमी आमी विजयी जावं येता म्हूण तांगेल लेकार आन्सर करूं येता म्हूण सांगीत आसा. तशींच युधिष्ठीर आनी अर्जुना निंगुचे आसके तुका कसन दिसता कितले काळ भितर हें युद्ध समाप्त जातलें म्हूण. तेन्ना अर्जुन सांगता की कृष्ण आमगेलो ओट्टस न्हय युधिष्ठिरा ताणें अर्जुनान युधिष्ठिरा सांगचें आसके कृष्ण आमगेलो ओट केन्ना आसा पळय तेन्ना एक क्षणा भितर वय जावं जाल्यार तागेल्या मनांत तसल्यार एक क्षणा भितर हें युद्ध समाप्त जावचें साध्य आसा म्हूण. आनी मुखार सुन युधिष्ठिरा सांगता की आतां तुका गोत्त आसा म्हगेल्या कसन अस्त्र आसा पशुपात अस्त्र वय आसा. ताका युधिष्ठिरा सांगता की अर्जुन तूं कांय भिवका म्हूण ना आमी खंडीत विजयी जातलीं ह्या युद्धांत म्हूण. मात आमकां गोत्त आसा ऑफकोर्स अर्जुन सांगता की हें पुरा अस्त्र हांव जावका जाल्यार मात उपयोग करता जाल्यार की हें पशुपात अस्त्र न्ही अशी यूज करची न्ही तें म्हळ्यार तांकां ऑलरेडी ब्रह्मदेवान एक पंथ सांगिल्लें आसा की उपयोग करचे नज म्हणून. जाल्यार तो सांगता हांव हें पुरो अस्त्र उपयोग करनाशी हांव हें कौरव जनाक पुरा जना पराजीत करतलो म्हूण. आनी ते समय येता आमी आतां वेगळी मुखार सुन वता आसा ती हे समय येता की त्या दिवस येता कुरुक्षेत्र युद्धाचो आनी कृष्ण अर्जुना सांगता की सुरे दुर्गा देवी उडगास करी म्हणजे युद्धभुमीन तूं दुर्गेल आशीर्वाद असल्यार मात युद्धांत विंजाव येता म्हूण ते क्षत्रिय जनान. ताका अर्जुनान ते दुर्गाक पांय पडून ते युद्धभुमीर वच्चें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी दुर्गेन तिगेलें निज रुपार ती दुर्गा देवी अर्जुनान मुखारसून येता म्हूण सांगता आसतना प्रत्यक्ष रुपार येवन अर्जुना सांगता की मेगेल आशीर्वाद कशी आसा तुका अर्जुना मात तुगेलो ओट केशव आसा म्हूण म्हळ्यार महाभारतान सांगचें आसा दुर्गान तुगेलो ओट केशव आसतना मेगेल आशीर्वाद जावका म्हूण ना तुका तूं तर विन जातलोच न्हय तुका कोणी पराजीत करचें साध्य आसलें जाल्यारय तूं मेगेल आशीर्वाद मागून घेतला हांव ते दिता म्हूण. सो आमी पळय येता की आमकां एक पंत दिसता की देवता आनी हें तशें कांय ना कृष्णान सांगलां की दुर्गेक पांय पडी म्हूण. सो आमी पुरा जनाल एक देवता स्थान आसा ती आनी पुरा देवता भक्तींत आमी एक वैष्णव रुपार पळयल्यार पुरा जन देवाले भक्त तांणी त्या लोकार आशीर्वाद दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुरा शंखनी वाजयता ती युद्ध सूर जावच्या खातीर आनी युद्ध सूर जातना आमकां गोत्त आसा अर्जुन कसो म्हणटा म्हूण ते आमी नेक्स्ट सेशनार डिस्कस करूया. युद्धभुमीर आतां पुरा युद्ध सूर जावचें आसा जाल्यार युद्ध सूर जावचे पयलीं फुडें उलटा अर्जुन युद्धा पयलीं फुडें युद्ध करना म्हूण बसता म्हूण तें आमी नेक्स्ट सेशनार पळोवं येता आनी तें व्हड तें सगळें तें दिव्य जावन आशिल्लें तें गीता ज्ञान कृष्णान आतां अर्जुनाक दिवचें आसा तें संक्षिप्त रुपार आमी नेक्स्ट फ्यू सेशन्सांत त्या विशयार अर्जुनान आनी कृष्णान संवाद आमी पळोवं येता. तो हांव हांगा आपयता कसं चूक जेवन असल्यार क्षमापण करून दिवता एक 5 मिनीट ओवर टायम बी गेलो ताचे खातीर क्षमापण करता. आमी फुडले एक रिकॅप करता जाल्यार आमी पळयलां जी की कशी ते विराट रायल आनी अर्जुनाले युधिष्ठिराल तें एक प्रकार म्हणटात पळय अपमान केलो विराट रायान हें करून जाल्यार तांणी आयलीं ती मागीर आपास आनी ती येवन जातकीर आमी पळय येता की कशी एक प्रकार ते विराट राय खुशी जाली म्हूण आनी खुशी जावन जातरी मुखार सून अभिमन्युलें आनी उत्तरेल वार्डीक जाली त्यावेळी आमी पळयलें आनी मुखार सून आतां युद्ध जावचें म्हूण खंडीत जातरी आमी पळयलें की कशी दुर्योधन आनी कृष्ण दोग जन दुर्योधन आनी अर्जुन दोग जन द्वारके वचून कृष्ण भेटू वता तागेले सहाय मागच्या खातीर आनी त्या परिस्थितींत आमी पळय येता की कशी अर्जुन देवालें
संघ निमगीता आनी दुर्योधनाक देवाल नारायणी सेना मेळटा जाल्यार आमी त्या एक पॉयंट आमी आयच्या सेशनांत तूं की पॉयंट हें केलें की आमगेल भक्तीन तूं आध्यात्मीक जिवनांत आमी मुखार सून वचचें म्हळ्यार आमकां खंयची पोझिशन म्हूण न्ही पोझिशन खंयच्या देवान आमगेल टॅलंटा लेकार देव सेव करून घेतलो जाल्यार कसं एक सेव करतना आमगेल वेव्हार कशें आसा आमगेल मना भितर ते इच्छा कसन आसा एक निष्काम रुपार आमी देवाल सेव करता म्हूण तें करता ती जाल्यार आमी खंयच्याय परिस्थिती आसच्या पुरो भायली दृश्टीन कसं पोझिशन आसच्या पुरो कशी दुर्योधन वचून देवा लागीं वचून बसलो लागीं वचून बसले ताका देवाल दई मेळ्ळी म्हूण ना अर्जुन चरण कमलार आशिल्लो ते दासत्वाच भावन आशिल्ले अर्जुना भितरी ते देव चेड एप्रिशिएट करता ताजेन देव आकर्शीत जाता म्हूण आमी पळयता आमगेल स्पिरिच्युअल ग्रोथ आमगेल भक्तींत मुखार सून वचचें ते आमगेल पोझिशना वयर न्ही खंयचे परिस्थितींत आमी आसा ती आमगेल व्यवहार आनी आमगेल इच्छा कसन आसा त्या लेकार देव आमगेल प्रती आमगेल भक्तीक दय दिता आशिर्वाद दिता तांत म्हळ्यार देव तशी रेसिप्रोकेट करता सो आमी पळयलें लास्ट इयर आतां आमी युद्धभुमी येवन पावली आसा ती युद्ध सुरू जावचें आसा जाल्यार अर्जुन कसो म्हणटलो ते आमी नेक्स्ट सेशन पळोवया कसं तुमगेल कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी सांग येता धन्यवाद किंचित रुपार सेव करून दिवचे खातीर तुमी हरे कृष्ण धन्यवाद पुरा जण चांग कॉमेंट बरयलेलें आसा ताचे खातीर धन्यवाद तुमकां 100% नेक्स्ट सेशन मेळ्ळ्या कसं क्वेश्चन्स कॉमेंट्स जातले 3 पंत आमी हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून हे सेशन कंक्लूड हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण धन्यवाद मागून घेऊया मी किंचित रुपार सेव केलेल्या देवाना आमकां तांगेला देवाला आशीर्वाद दिवन आमी भक्तींत मुखार सुरू हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे मेळया धन्यवाद